When it comes to repositioning of Goa, what is your intention? How are you working towards repositioning? सी बेसिकली अशें जाता की रिपोजिशनिंग गोवा इज नेसेसरी बिकॉज प्रमोद सावंत हॅज लेट डावन गोवा. पूण एक वस्त आहा की ब्रँड गोवा सेल्स. गोंय म्हणटा तें ब्रँड गोवा म्हणटा तें नांव खपता आज इंटरनॅशनल मार्केटान. पुणून गोवा इज इन द न्यूज फॉर ऑल द रॉंग रिजन्स. फर्स्ट न्यूज इज वॉट? Goa reached the front page of New York Times for the highest test positivity rate and lowest vaccination in the world. So म्हळ्यार पळय तूं गोंयचें नांव ताणें कितलें खंय पावयलें तळाक तें तूं पळय. सो हें नांव आमी जर परती वी वॉन्ट टू रिस्टोर अवर ग्लोरी, then we need to reposition Goa. We have to reposition Goa, come out of this state of decay that we are in. Our finances are depleted. Our youth don't have jobs. Our people don't have the will to live here. The favoritism is for outsiders, not the sons of the soil. हे सगळें चालू आसतना आमकां सरकार असो मेळटा जो गोंयच पावणेर काडटा, जाका गोंयचें कल्चर कळना, अस्मिता कळना, गोंयची आमचें ट्रेडिशनल ऑक्युपेशनिस्टांचें प्रोटेक्शन करूंक सोदना, हेरिटेज म्हणटा ती कितें ती खबर ना. सो अशे टायमार म्हाका दिसता वी नीड टू रिपोजिशन गोवा. वी कॅनॉट जस्ट गो बाय somebody, some consultant from Delhi telling you what you should do. You should see that this brand is taken forward. For that, you will have to put in a lot of effort. One thing is that we will have to come out of this, this situation of COVID as well as this disaster of Tokte. More than Tokte, we have this cyclone Sawant. Cyclone Sawant has caused more damage. And because for him, his business came first. मायनीच्यो ट्रिपीज मेजल्यो म्हणून जायना. गोंयांत मायनींग स्टार्ट जावंक जाय आशिल्लें, स्थानीक मनशाक फायदो जावंक जाय आशिल्लो. हें करूंक तो पावलो ना. आनी ताजे खातीर म्हाका दिसता की रिपोजिशनिंगाचो पयलो भाग म्हणून वी हॅव टू रिकवर. वी हॅव टू ब्रिंग अवर स्टेट टू द pathway of recovery. And what is that recovery? आमी सांगला की 300 कोटी रुपया तुका जर लिबरेशन सेलिब्रेट करपाक मेळ्ळा, 60वें वर्स ऑफ लिबरेशन, जाल्यार हे 300 कोटी फक्त वॅक्सिनेट करूंक वापर तुजे लोकांक. पयलीं मेक युअर पीपल सेफ, देन अलाव पीपल हू आर ओनली वॅक्सिनेटेड. लेट अस क्रिएट अ मॉडल. लेट दॅट मॉडल बी सेल्फ सस्टेनिंग. अशें सामकेंच एक दिसान आमी फुडें वचून कांय जावचें ना. पळय ताणें ताकतीक केली, पयलीं ताकतीक केली आनी ग्रीन झोन म्हूण डिक्लेअर केलो. आनी इमिजिएटली 1 year लेटर वी वर द वर्स्ट ऑफ द रेड झोन्स. वी हॅड 2900 लोक मेल्या. सो वॉट एवर इट बी, पब्लीक मेमरी, आज प्रमोद आचार्य म्हणटा की पब्लीक मेमरी मे बी शॉर्ट, पब्लीक ग्रीफ इजंट म्हणून. 2900 गोंयकारांच्या घरांत दोशी हाडल्या हे सरकारान ताकतीक करून, विदाउट युजींग देअर ब्रेन्स. आमी म्हणटाले टास्क फोर्स कर म्हणून. मुख्यमंत्र्यान टास्क फोर्स केलो आनी आपुणूच चेअरमॅन जालो. अरे तूं चेअरमॅन जावपाक टास्क फोर्स नाशिल्लो तो. इट शूड हॅव बीन अ टास्क फोर्स ऑफ एक्सपर्ट्स. सो दॅट इज वॉट आय एम सेईंग. वी हॅव टू रिकवर and recover from this pandemic. For this, make Goa safe again. To make Goa safe, we need to bring competence and capability to the table. You cannot say that all elected people are competent. No. You have to bring the experts in the field, take their advice. And Goa is 15 lakh लोक मरे. हें जर तुज्यान रन करूंक जायना आनी हातून जर तुजें डबल इंजीन चलना, तुका सेंटराचो सपोर्ट आहा म्हणटा तूं, तुका स्टेटीन तुजी बीजेपी आहा, फायदो कितें जालो आमकां? सो म्हाका दिसता की वी हॅव टू रिपोजिशन गोवा एज अ मोमेंट बाय वीच गोंयकार्स कॅन चार्ट देअर फ्युचर. सो फॉर दीस वी हॅव टू रिस्टोर द ग्लोरी ऑफ गोवा. टू दीस वी हॅव टू हॅव अ सस्टेन मोमेंट ऑल्सो बाय वीच अवर लायफ्स कॅन बी सस्टेन्ड बाय अ प्रॉपर गोवन वे ऑफ लायफ. आमकां नाका तें वेस्टफूल एक्सपेंडिचर करपाची गरज ना. मुख्यमंत्र्याचें पयलें आशिल्लें की आपूण एक अशी बिल्डींग बांदतलो पाट्यार, गव्हर्मेंट ऑफिसांची बिल्डींग, विच वील बी द टॉलस्ट बिल्डींग इन गोवा. कित्याक इट शूड बी टॉलर देन द कोण तो पर्रेकारान बांदिल्लो पूल. सो दीज आर वेनिटी इश्यूज, दीज आर इगो इश्यूज.
हातून गोंय काबार जावंक जायना. सो यू हॅव टू हॅव अ सस्टेनेबल मॉडल ऑफ लिव्हिंग according to the Goan way of life. This is the Sustain Goa movement. We have to identify how jobs go to the sons of the soil, how businesses remain in the hands of the sons. I am also pro-business. I am not saying that environment has to be sustained at the cost of business. No. फॉरेस्टान आतां ते लेटस्ट तांचे स्कॅम चालू आहा. ते प्रायवेट फॉरेस्टांचे हे काडटात, पयशे मागतात आनी तो प्लॅन आतां मुख्यमंत्र्याच्या टेबलार आहा. सायन मारतलो कोर्टान केस वतले, आमी फॉलो अप करतात ते. बारीक मनशान हातून फायदो ना. दिल्ली बसल्या तांचे कडच्यान पयशे उखलतात. सो अशें हें चलपाक जायना. वी नीड टू सस्टेन अवर एनवायरमेंट, अवर इकॉलॉजी, अवर कल्चर, अवर हेरिटेज, एंड वी शूड बी फ्युचर रेडी. फ्युचर रेडी म्हणटा तें आसूंक जाय की बाबा आतां फाल्यां थर्ड वेव आयली. वी हॅव गॉट मेडिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर रॅम्प्ड अप. वी आर रेडी फॉर इट. चल येवन दी म्हण. आज दिल्ली पळय तूं, केजरीवाल दुसऱ्या पार्टीचो आसूं, बट ही इज ऑक्सिजन ही हॅज अंडरस्टूड and he has learnt lessons from the past. So you have to learn lessons from the past. But गोंय आतां फुडें कितें म्हणून करतलो तूं? गोंय विल ओनली बी अ सीन सिटी, काजिनो आनीक रेव पार्टी, इतल्याचेरूच गोंय काबार? काय गोंयांत तूं आमचें हेरिटेज टुरिजम दाखयतलो? गोंयांत तूं एज्युकेशनल ह्या इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करतलो? सो आज इतले मायन ओनर आहात, तांचे कडेन इतल्यो जमनी आहा, तांणी एक लाख दिया आपय. सांग तांकां की बाबा आयव्ही कॉलेजीचे एशिया पॅसिफीक हे घाल म्हणून हांगा गोंयांत. सो लेट येल कम, लेट हार्वर्ड कम. सो यू वील हॅव दीस एज्युकेशन एज अन इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन. सो तशें सगळें जर करतले जाल्यार वी हॅव टू लर्न फ्रॉम स्मॉलर प्लेसीस वीच आर सक्सेस स्टोरीज. वी कॅन लर्न फ्रॉम दुबय, वी कॅन लर्न फ्रॉम सिंगापूर, वी कॅन लर्न फ्रॉम मॉरिशियस. मॉरिशियस इज जस्ट लायक गोवा. सारके लोकूय तशेंच, सगळें तशें आहा. बट इतले पयस कित्याक या? वी कॅन इवन लर्न फ्रॉम केरला. केरला हॅज हँडल्ड इट व्हेरी नायसली. इन्फेक्शन हाय जायत, पूण मरणां कमी जाल्या आनी बरी रिकवरी जाल्ली आहा. सो हें जर करतले जाल्यार म्हाका दिसता एक पाथ फॉरवर्ड इज टू हॅव टीम गोवा. रिपोजिशनींग गोवा शूड बी माय द एम ऑफ दीस इयर. 2022 गोंय म्हणटा तें पताया न्ही. गोंय म्हणटा तें फक्त खंयचें एक लास वेगास माकाव गोंय इंडियेचें न्ही. गोंय म्हणटा तें गोंय, आनी हें गोंय रिपोजिशन जावंक जाय इंटरनॅशनली. कित्याक खूब जाण गोंयांत अशे व्हडले व्हडले लोक रावतात आनी गोंयचेर तांचो मोग आहा. गोंयकार आहा जे गोंयचें नांव ते भशेन दवरूंक सोदतात, गोंयचें नांव महान करूंक सोदतात. हे लोकांक बरोबर घेवन we have to reposition Goa, and we can do it as a manifesto for the future elections.